चॅट शो पळयणाऱ्यांक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयज जावन आसा आमचो 17वो एपिसोड. आयज मेरेन हांवें तुमचे फुडें जायते नामनेचे तियात्रीस हाडल्यात, जशे परी कातोलिस्ट, पार्टिस्ट, दिग्दर्शपी. पूण हे फावट हांव तुमचे फुड्यान हाडटा एक म्युझिशियन. कसलो म्युझिशियन? जो म्युझिशियन आख्या बँडाकूच न्हय पूण कातोलिस्तान पासून कुंपास दिता पळय तसलो. Xavier Fernandes, alias Xavier de Moira. Hello everyone. Yeah. Hello Xavier. Welcome to Pickle Tickle chat show. आणि तुमच्या आमचो उलोणीक मोगाचे येवकार. ओके Xavier, कशे आसा तुमी? Good. Very nice. गोटूच आसूंक जाय. ऑलराइट, म्हजो पयलो प्रश्न तुका. Xavier, आमचे भाशेन एक म्हणणी आसा, आसता ताचे दांत दिसतात. ही म्हणणी खरी, पूण तुजे बाबतींत तर सामकीच खरी. कित्याक काय म्हणशी, जेन्ना तूं आसता तेन्ना सगळे तुजे धवे दांत चकाच करून दिसतात. आनी दिसता तूं एक टूथपेस्टीचो ऍड करतासो. What do you have to say about that? Toothpaste line now. आनी Koso. सामान शिकयले. सदांच न्हू. देखूनच हे तुजे दांत सारके धवे फूल. म्हाका ती म्हणा केन्ना बाबा तूं काव आय दांत तरी तुजे. ऑलराइट. तूं काव तो खरोच. हाचो दुबावच ना. पूण एक म्हाका सांग, जेन्ना कोण काळे मनशाक चावयता आसतना ते कितें म्हणटात? खापरी म्हणटात, कोळसो म्हणटात, कावडो म्हणटात. पूण तुका पाकलो कित्याक म्हणटात हें मात आमकां सांगशी. पाकलो म्हणजे हांव कोणाच्या कॉम्पिटिशनाच्या तियात्राक प्रॅक्टिशेक वचपाचो. ओके. बँड भितरी सांताक्रूजचोच ग्रूप भितरी मागीर हांव बसोन हाल्लो. म्हाका सांगलें तुका कोण व्हरोन येतो. ओके. सो हांव ड्रम सेट घेवन बसलो. कोण आयलो. ओके. म्हाका म्हणलो पाकलो म्हणटा तो कोण. ओके. तुका विचारता. म्हाका हांव नाका हांगून कोण पाकलो. तो ड्रम वाजयता म्हज्या भावान हानसेतान धाडला. हानसेत म्हणून हांवें वतलो. आनी हानसेत फकाणां करपी न्हू. म्हणजे आतां हाल्लो रे हांगा. हो गेला मिस्त्री गेला हो दिसता. मिस्त्री म्हणजे न्ही एक बार. ओके. ओके. हो ड्रामर सांगला ना आपल्याक कामाक वचो म्हणजे कितें सांगता सांगलें. ओके. आमी कितें जालां तेजें आपल्याक ड्रामर व्हरोन. ओके. आमी बरें हांव घेवन येवं. ओके. आनी ताका रेकॉर्ड धरया म्हणजे आमी थंय गेल्या. आपूण तो पत्तो हाडून सोडटा म्हणलो. आनी पत्तो सोडना काय तुमचो तियात्र पळोवन आमी तियात्र आयकयता आनी गेले. बरें जालें. वाटेक ड्राम सेट. ताका अजूनय खबर ना तूं ड्रामर म्हणून. ताका खबर ना. तेन्ना नवत न्हू. आतां कोण वगता चडशें. नो तो पासून नको. तूं ड्रामर म्हणतो. तो समजलो तुवें ड्रम सेट हाडला म्हणून. होय. ओके. जालें वाटेक स्कुटरीर बसलें. म्हाका म्हज्योच खबरो म्हाका सांगता. हलो देव तो सांगला. म्हाका एक वचन आसा येता. बरें उतरांनी ते आख्खे वाटेक न्हू पायलो गो. ओके. पावले आमी म्हणलो घरा पावले. सगळे लोक आहा थिंगा हानसेट आहा. तुमचो एकटोच आहा. ओके. ही हारे तुजो पाकलो घालना. हो बाबडो कोण मेवला पळय ताका घेवन आयलो. अरे हाडलाय पळय तोच ड्रामर पाकलो. ती सगळी आसली आनी त्याच दिसासान म्हाका आयज पासून पाकलो. पूण नशीब ना बरान काय आमच्या पाकलो. व्हेरी गुड. म्हणजे ते तुका सारकें ऑपोजिट नांव दिलां. ऑपोजिट नांव कितें ना पूण पाकलो जालोच न्हू. पूण एक म्हाका सांग, तुका राग येना तशें कितें म्हटल्यार पाकलो म्हणल्यार तुका राग येना? कित्याक तूं सदांच हांसत्या तोंडाचो. तुका कितें म्हण, पाकलो म्हण, खापरी म्हण, कोळसो म्हण, तूं सदांच हांसता. म्हाका राग म्हाज्या मनान राग ना. जाणा Xavier, जायते फावटी काळे मनीस पासून पळोवंक बरें दिसता. सोबीत दिसता. यू नो ब्लॅक इज ब्युटिफुल. बरो दिसता म्हणटा. बरो दिसता. म्हाका गान गो नो बरो दिसताच ना म्हणटा. म्हणजे
आणि आमच्या शास्त्री गांवान न्हू एक म्हणणी आसा म्हणजे लोक कितें म्हणटा जाण काळे मनशाक काळो खरो पूण शीर मारता तेका म्हणटात होय. ते भाशेन तसली शीर तुका आतां म्हजो फुडलो प्रश्न तुका झेवियर जेन्ना तूं ड्रमींग शिकपाक गेलो तुजे बरोबर जे भुरगे आनी दुसरे कितें इन्स्ट्रुमेंट शिकता आसतले जशे परी ट्रम्पेट सॅक्सोफोन वायोलीन गिटार एक्सेट्रा 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 पूण तूं ड्रमिंगाक कित्याक गेलो तूं ल्हानपणी आसतना पेट उबा धाडपाची संवय आसली तुका पेटो न्हू हांवें धोबे बाबे खूब सोडून ड्राम गेलो म्हाका उगडास ओके हांवें सोत्री म्हणून हांवें हाय हॅट केलें सिंग ओ वाव वाव आनी तेन्ना रेडिओ सिलोन म्हूण येतालो ओके ओके आनी आमच्या जोनेलासीन रेडिओ आसतालो जोनेला सोंपला भायल्यान हांवें ड्राम सेट केले तें हांव शिकतालो ओके म्हणजे धोब्यांचे धोब्यांचेर शिकलो ओके गिटारचें नांव बांदूंक आहलो ओके तेन्ना मागीर आमच्या दोदांलो मिस्टेरी सालादार दिसा आतां तो कॅनडाक ताणें म्हाका मागीर सगळ्या थोड्या बिटांची नांवां सांगली ओके आनी ताणें म्हाका ड्राम पासून ताणेंच हेल्प केलो म्हाका ड्राम सेट घेवपाक मायन घेतलो म्हणजे हिंचो हाडून दिवपाक ताकाय गमले तुका म्हणजे तो खोशी आसा खोशी म्हणून आहा. ड्रमिंग करपाची तो कीबोर्ड वाजतालो ओके 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 वाव दॅट इज नाईस व्हेरी नाईस ओके तूं पयलोच नवोच ड्रमर तियात्रांनी वाजोवंक सुरू केला तेन्नासान हांव तुका वळखता तूं सर्गेस्त मिस्त्री आग्नेलो डायस हाच्या बँडान जायतीं वर्सां तुवें काम केलें खूब आसा हय आनी तेन्ना तुजे बरोबर आनीक दोग तरणाटे आसले तुमी आय थिंक यू ऑल ऑफ द सेम एज ग्रुप एकलो तूं एकलो आमचो टोनी फर्नांडीस रिदम गिटारिस्ट आनी जेफ्री बेस गिटारिस्ट तेन्ना तेगूय तुमी सारके हिरो कित्याक म्हणटा जाणाय तूं माटवान तियात्राच्या माटवान तुमी पावले की ना तुमचे इन्स्ट्रुमेंट बा थिंगाच उडयले आनी कोण सोबीत चेडवां बसल्यार माटवान बसल्यार तांची सर्वे काडूंक लागली ना ते काडना जाले आमी सर्वे काडूंक दुसरे भाशेन आहले तेजे नोट रॉंग जाला ओय ओके सारके सारके आसा ते सांग आमी सेट करतानाच म्हणटाले हांव केशन कोण बसला त्या वतान कोण बसला जेफ्री म्हाका सदांच म्हणटालो अरे कित्याक घेवन बसतात ते कोर आरे सेट ओके ओके ती सुरी तुका अजूनय आहा म्हाका दिसता हा अशी दिसता आहा शी दिसता वचपाची ना काजारी एका भुरग्याचो बापूय तूं एम आय रायट सारकें सारकें जाल्यार तुजे मिसेसीक तुवें खंय फारायली माटवान तियात्राच्या माटवान फारायली काय आनी खंय फारायली हांवें ही भरायला तो आनी म्हज्या शेजाऱ्यान सोयरीक केले ओय म्हणजे म्हणजे त्याला तुका फारायलो असो जालो ना ते ताच्या मामाच्या चेड्यालांनी काजार कोण ते आमचे नेबर ओके ताच्या मामाच्या चेड्यालांनी काजार ओके ताणें म्हाका थिंचो टॅरेशन कार्डार व्हरून घातलो पूण म्हाका एक सांग तुजी मिसेस जाणा आसली ह्यो तुज्यो संवयो चेडवांक बायलांक म्हणजे फकाणां करपाची फारोवपाची ही संवय तुजी आसा म्हण तुजें जाणा हांवें आसलें सोयरीक कोता हांवें सगळें सांगलें ओ वाव रियली हय हांव केन्नाय कॉप मारता पूण रस्त्यार पडोसो कितें सांगलें केन्नाय फ्रेंडां बरी म्हाका केन्ना फ्रेंडां बरी भोंवंक जाय ओके कोणाय कितें कोणाचें पकडां करून कितें करता सगळें हांवें फाल्यां मागीर रात तियात्राक गेलो आनी कितें जालें आनी मागीर टाव टू नाका ओके म्हजेंच वाजोवपाचें टाव टू जाता आनी तें आनी कोण सोदता ताका तो टाव वर्सां जावपाक जाय आयज मेरेन तुवें तुजें ड्रमींग कितले तियात्रांनी वो म्युजिकल शोवांनी तुवें केलें आसत 1000 2000 3000 वो ताच्यावन सुबेज तितले घोडे कोणाक मेजमेजूंक ना ताच्यावन सुबेज आसतले सुबेज आसूंक शकना म्हाका दिसता इतलो कित्याक ना म्युजिकल शोज आनी तियात्र सगळे मेळ्ळो गांवचे तियात्र चड जाताले न्हू मागीर ते गांवचे तेन्ना आयजे फेस्ताक फायनल सॅटर्डे संडे तेच म्हणटा हांव तें तुवें ड्रमींग म्हणजे कितले तियात्रांनी वो म्युजिकल शोवांनी त्या पासून हांवें विचारला तुका जाय म्हाका ओके तुवें आयज पासून तूं ड्रम वाजोवन खंय खंय पावलो म्हणजे भारत देशान आनी परदेशान हय भारत देशान आमच्या बॉम्बे ओके पुणे
येस. भोपाळ गेलो तेन्ना, दिल्ली, ओके. कारवार, मँगलोर, गल्फ कंट्री, ओके. UK टूर केला 2 पावटी. ओ वाव. ओके. ओके झेवियर बाब, म्हणजे फुडलो प्रश्न तुका. म्हज्या खात्रीन सांगूंक जाता की आख्ख्या गोंयभर ड्रामरा, बेस्ट ऑफ ड्रामरा मध्ये तुजें नांव येताच. आनी कोणें तूं तुका खरेंच तें नांव दिलां डॅन्सिंग ड्रमर म्हणून. हें तुका सारकेंच फिट जाता. कित्याक काय म्हणशी, हांवें पासून नोटीस केलां तियात्राच्या माटवान तियात्र सुरू जावचे पयलीं तुमी ते 2-3 पीस वाजयतात, तोंकात पीस वाजयतात तेन्ना सगळो लोक माटवान बसलेलो आसा ते कोणाक पळयता जाणाय तूं? द डॅन्सिंग ड्रमर. And then you know who's the favorite of the musicians. Bravo for a dancing drummer, Xavier. Pickle. तूं म्हणटाय हांव वाजयताना नाचता, तेन्ना एक म्हाका ड्रामर मेळ्ळो, विक्टर श्रीक्स. ओके. आतां एशेन वेतालो, मागीर दुसरो मिस्त्री आबदोन तर म्हाजो गुरूच. ओके. ओके. आनी दोगांयनी म्हाका एक दीस म्हळें, पळय तूं ड्रामर. ओके. तूं ड्रामर. हो मेंगो जोर आयलो सारको वाजय. ओके. उमेदीन वाजय. उमेदीन. सो केन्ना आमी ते तोंकात मारता तेन्ना म्हाका पयलो तांचो दोगांयचो उगडास येतालो. ओके. ओके. सो मागीर हांव जोर आयिल्ल्या भाशेन वाजयना हांव सारको. म्हाका म्हणलें तूं जोर आनी पासून तर हांवें जावं तुजी तकली असो आतां, तूं तेंच वाजय. हांवें तें स्टार्ट केलें आनी ते म्हाका ना मागीर डॅन्सिंग ड्रामर तुज्या शेजाऱ्यानूच दिना, पाद्यां बीन. ओके. ओके. ताणें दिल्लें. नायस. ओके. झेवियर, म्हाका एक सांग, ड्रमिंगा भायर तुवें केन्ना तरी तियात्र माचेर एक्टिंग केलां वो कांतार म्हटलां? म्हणजे केन्ना एमर्जन्सी येता न्हय, कोण पावना आनीक डायरेक्टर तुका रिक्वेस्ट करता, अरे पाकल्या यो रे, मातशें हेल्प कर रे, एक एंट्री मार रे. ते भाशेन तुजी सवय कितें केन्ना तरी घडलां? ओ तुवें कांतार म्हणलां स्टेजीर येवन? हांवें तियात्र बरोवन तियात्र दाखयलो. What? Really? Wow! आमच्या गांवांत एकूच तियात्र म्हाका 2 बरोवन जालो, आमच्या मोयड्यान आनी पेडण्यां. तियात्राचें नांव? म्हाकाच मेवलें. म्हाकाच मेवलें. So that means now also dancing drummer, ते भायर रायटर, डिरेक्टर, आनी कितें? कांतार म्हळ्यार कांतोरिस्ट, आनी कितें? आनी पार्ट कितें म्हाका सांगितलां करपी. पार्टिस्टूय? वाव! So you are an all-rounder. Very I'm surprised, but pleasantly surprised. That I never knew that you have written and directed a play. हांवें त्या भुरग्या कोणार केल्या. वाव! आनी आतां कित्याक करना तर तूं? कोत्तलो हांव, मातशें आनी योग दाखयतलोच तियात्राचें नांव पासून काडून दवरलां. तुका आवडीक राग येतलो. कित्याक? नांव तियात्राचें आयकून. कित्याक सांग? तियात्राचें नांव वो तियात्राचो एस्ताद. ओके. म्हाका कित्याक राग येतलो? ना राग येतलोच म्हणूंक ना, गोडयेक येतलो. ओके, पूण ते तियात्रा नांव आसतलीं, म्हाका चान्स पडटलो एक्टिंग करूंक? पयले सुवातेर हांव तर वाचलो जाल्यार तो तियात्र बरयलो, आनी समज वाचून तो तियात्र बरयलो तुका शिवर घालता. वाचलो म्हणजे तिके काळी करपी वयर सांगूं येता. पाठ करून जेन्ना वाचपाक येता ती वाच पेटोवं येता, ही पेटोवं येता. Very, very true. Okay, anyway, all the best to you, तुझो नवो तियात्र भायर काडून, and I really hope that you live long enough to put up that show, तो तियात्र लोकांक दाखोवंक, तो बरे भाशेन बरोवंक, आनी म्हाकाय बी चान्स पडलो. ओके, तुजो ताळो सुटला आसतलो न्हू? वोलो पयली केल्यार बरो न्हू. एक ल्हानशी चाव घेवया. घेवया. पूण हांव जाणा, तूं काळो म्हणटोच तुका शुअर धवी दुधाची काप पसंद आसतली, रायट? च्या वाली म्हणटच जाली. म्हणजे कसलीय चलता? कसलीय चलता. ओके, सो एक्चुअली म्हाका काळी च्या पसंद. तुकाय काळी च्या पसंद? ताची च्या म्हाका कोणें सांगलें दुधाची च्या पिया जाल्यार बरो जातलो. इतली वर्सां पियेला बरो जाता. ओके, सो काळ्या मनशाक काळी च्या.
त्याच कलराचे कप म्हाकाच दिलाय ते सॉरी तूं तरी माझे चुचरे करतले महाग गेल्या उपरांत दिले ओके आता हॅपी Pamat at wakad nausatan Wollo tikesi ketan kotan Zaito tikesi asatatan Konai kui orana galta pona Dulu asat mochela kani Faili bolyat mojo kesini Amka pishe kela Durwache asheche advokadami That was refreshing. मला फुडला प्रश्न तुका तूं पयलो कोणाच्या तियात्रान तुवें ड्रामींग केलेलें पयलोच तियात्र गांवचो बांदलोलो आमच्या बार्देसानूच ओके गांवचो तियात्र तो म्हणल्यार कातोरी सगळे भायल्यान ओके मास्टर इन द बेथींग यांग चिको जसिंत वा आनो तुमी बाहल तर म्हाका उडत ना ओके ओके पूण हो थोड्याक उड आसा म्हाका प्रियो किंग्स आहले ते खंयच्या गांवांत जालो म्हणलें तें पिलेन ओके एज ब्रिटन हां प्रॅक्टीस करनासतना तियात्राक गेलो ओके तियात्र हांव कितें वाचता तें म्हाज्या रोंग जाता हांव कित्याक हांव नकोच न्हू ओके म्हाका उमेद आसली तियात्र वाजोवन इतलवाराक ते च्या आनी प्रॅक्टीस खावपाची होप सारकी कातोळीसांनी कित्याक पयलोच तियात्र न्हू तो इंटरवल पडलो इंटरवल पडलो भितर गेलो ते आमच्या बँड लिडरान येतात आनी कोलो ड्रामर हाडले म्हाज्याच फुडल्यान आमचे एक कांतार सारकें वाजोवंक ना सगळें जालें म्हज्या हातान प्रॅक्टीसांनी ते चाव कितें म्हाका खावंकूय जाय कितलें कित्याक जालें रोंग जाला ताचोय गुन्यांव गुन्यांव हांवें मनान चिंतलें आनीक म्हणलें आनीक वलास तियात्र वाचतलो आनी म्हाका ड्रामर जावंकूच जाय मोडली कित्याक ना न्हू जासीत वाजलो म्हाका कुशीक लू आपोल जालो तेका कितें जाला पिये हांव भितर रावलो कितें जाला वाजप बरें ना न्हू अंकल म्हणलें कोण सांगता हांवें कांतार म्हणूंक ना तुवें वाजोवंक ना म्हाका 3-4 फावटी हाडूंक ना हांवें कांतार म्हणटा वाजता बरो आसत ताणें म्हाका एक पिकअप कितें दिला आसतलो मागीर इंटरवल सेकेंड मागीर आनीक 10-15 पयशांचे मातशें कितें बरें वाजलें म्हूण ते मागीर तियात्र कवर जावन सांगताले मागीर म्हाका उमेद जावची झेवियर केन्नाय तुज्या ह्या वाचपाच्या कॅरियरान डायरेक्टरांनी कित्याक जायते आमचे डायरेक्टर म्युजिकांक जावं एक्टरांक फटयतात नागयतात म्हणजे वाचताले पयशे कामाक ते दुडू दिवपाचे आसले ते सारके ते दिनान सारके फारीक करिना तशें तुजें सगळें कितें केन्ना तरी घडलां जाय कित्याक तेन्ना आमचो बँड लिडर आग्नेल गायस ओके म्हणजे तो एकलोच घेतालो आख्या बँडाचे आनी आमकां फारीक कडेन तो ताका केन्नाय कोणें दिवंक ना म्हूण सांगतालो तो पूण आमकां पे केल्यात ओके तुमी बँडवाले सदां स्टेजी सामकार बसतात आनी थंय सावन तुमकां स्टेजीर कितें घडटा तें दिसता केन्ना म्हाका दिसता जायते प्रयोग जाले उपरांत तांचे डायलॉग पासून तुमी बाय हार्ट जाणा आसता होय ओके आतां थंयसून ते कोण कितें चुकी करता कोण एंट्री मारपाक चुकी करता कोण डायलॉग म्हणपाक चुकी करता कोण विसरता आनी कितें जाता ह्यो चुकी तुमकां दिसता एक्टरांक कांय खबर ना कितें जाता तें सो चडश्यो कॉमन जश्यो मिस्टेकी ज्यो स्टेजीर जाता त्यो आमकां सांगशी तूं तुजे नोदरेन हें हांव
सुदारप करचे खातीर विचारता. केन्ना केन्ना एक टायम कोण डायलॉग चुकता आनी तो डायलॉग मेन डायलॉग आसता केन्नाय ओके. तो चुकलो म्हणून ताचो मिनिंगूच गेलो फुडलो. सारकें. फुडलो म्हणून केन्ना आमी सकाळी रावन पळयता हांव मागीर पयलो आसता ओके ओके म्हाका गमता ते कोण चुकलो आतां तूं कोण एक्टर चुकलो ओके. पयलें पूण कितें जाता तर तो मेन डायलॉग तर चुकलो सगळे फुडले पिड्यार पिड्यार जाता कित्याक आपापलो हे होमवर्क आपापणे करून करूंक जाय. ओके थँक्यू सो मच. झेवियर, तुवें जायत्या कमर्शियल तियात्रांनी वाजयलां तशेंच कॉम्पिटिशन तियात्रांनी बी वाजयलां तुवें. जाल्यार तुजे नदरेन आमकां सांगशी खंयचें तियात्र उंच उरता आनी कित्याक पासून? म्हाका कॉम्पिटिशनाचे तियात्र म्हाका उंच कशें दिसता कित्याक तातूंत सगळें सेटींग बरें करतात. आतां तोच तियात्र तर भायर विदावट सेटींग दाखयलो जाल्यार तो सोबना कित्याक ताका ते सेटिंगान जावं कित्याक ताका मार्क्स मेळोन ताका ते फर्स्ट प्रायज वा कितें मेळटा. सेटींग तातूंत कितें दिसता तें कित्याक आतां हांव वाचतां कॉम्पिटिशनाचे तियात्र आनी आमचे हे कमर्शियल तियात्र तातूंत म्हूण ना म्हूण आसता खूब आसता पूण तातूंत म्हाका चड लायक म्हाका लायक जाता मजा. जायत्या तियात्रांनी तुवें वाजयलां पूण आतां तूं भुरग्यांक ड्रामींग शिकयता, एम आय रायट? जाल्यार तुका चड सॅटिस्फॅक्शन खंयसर मेळना? तियात्रांनी वाजोवन मेळना काय भुरग्यांक शिकोवन मेळना? दोनूय कडेन. दोनूय कडेन. वाव. स्टुडंट ड्रामा वाचतात. ओके थोडे आनी बँड ग्रुपाक वाचतात. ओके. चेडवां आहात स्कॉलाची कॉलेजीची भुरगीं तींय वाचतात आपल्या गांवांत कितें प्रोग्राम ओके. असं म्हाका बरें दिसता. झेवियर, तूं ऑल इंडिया रेडिओन काम करतालो. रेडिओ FM रेनबोचेर तुवें कितें तरी प्रोग्राम केल्या? हय हांवें कितलेच फावटी कांतारां वाजयल्यांनी वेस्टर्न स्टायल कोंकणी कांतारां. ओके, व्हॉट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम? कांडला वळान येताले कांडलावळ. मागीर तियात्र खेळ येताले. ओके ओके. युववाणी कोंकणी. युवानी. ओके. हे केलें तातूंत काम केलां म्युजीक वाजयलां. ओके ओके. पूण हालींच्या दिसांनी ते चडशें आयकोंक येना कित्याक तूं रिजायन जालो वो तुका? ना, आमी कॉन्ट्रॅक्टार हालें कोस्ता जालें ताणें आमकां धरलेले आनी तो आसतना ते म्हयन्याक 2 खेळ जाताले म्युजिकल फोक प्लेज. ओके ओके. आतां जाता कोत्ता म्हयन्याक योग तरी येतात न्हू खेळ. पूण आतां आमी आसना. पयलीं आमी ते प्रॅक्टीस पळोवंक वेताले. ओके. आमी प्रॅक्टीस पळोवंक जाय आनी ती सारकी ना जाल्यार तांकां सांगूंक जाय कित्याक तांकां अमकी रिकॉर्डिंग डेट दिताले न्हू. तांचे तर सारकें ना जाल्यार मागीर ते रिकॉर्डिंगान थंयसर मागीर प्रॉब्लम जातालो. सो आमी ते तांचे एसआय पळयताले मागीर सांगताले हांव बरें आहा तांचे रिकॉर्डिंग जावन मागीर तांचो तियात्र येतालो रेडी जाता. ओके. म्हणजे मीन्स यू आर अंडर कॉन्ट्रॅक्ट. कॉन्ट्रॅक्ट आतां कॉन्ट्रॅक्ट काबार जालो म्हणटो जालें पोतून तो रिन्यू करूंक ना आनी करूंक ओ तुका सॅकमा केलो चेडवांच्या बालपणीन बा आसा आमी चोक जाण आसताले. मागीर चोक जावन जाल्यार आनी चोक जावन हिरो जावंक ना. चोकूय जावन भायर पडले ना. आतां जायते फावटी एसआय चलतना तियात्राक वाटेर वेताना ओ तियात्राचे माटवान ग्रीन रुमान जायत्यो आजनेरी घडटात. हांव जाणा तसली एक उगडासा उरपा सारकी एक इन्सिडंट तूं आमकां सांगशी जो तुजे समय घडला वो तूं आसा त्या तियात्रान घडला. एनी अनफॉरगेटेबल इन्सिडंट बट व्हेरी 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 फनी. फनी म्हणजे कितें एक फावटी आमी एक तियात्र वतालो एका गांवांत. ते गांवचें नांव सांगून आमच्याच बार्देसांतलो. ओके. सो तियात्र आहलो 9:30 वरांचेर फेस्ताचो तियात्र. ओके. पणजेसान बास आहली तेन्ना म्हणलें स्कुटर नासलें म्हणून हांव तांचे बासीन वतालो. ओके. पणजेसान बास आहली फेरी भरल्या फेस्ताची. आमची बस वता तियात्राची. बसी फुडल्यान तियात्राचो माटो ओ सेटिंग येता. माटो आख्खो सेटिंग खंयचे माटो घालूंकूच ना स्टेज ओपन आनी पावले स्टेजीन पावले ते तियात्री सायला म्हूण तो वेगळी हें करता.
मागीर लोक म्हणू लागलो आतां होणे मारून माटो केन्ना तियात्र केन्ना केन्ना जाता जातलो पत्ते घाल ते घाला फानी घेचे तर आमकां पागारूय नाका बेश्टी बेश्टी ट्रीप ट्रीप जाली जाली Okay, can you tell us one more? Audience, what do you say? One more, no? One more incident? Yeah? Okay, one more. incident कडे हांव तियात्राक कांता म्हणटालो गांवच्या Okay. सो म्हजो ट्यून हांवें जाशीत वाजाचें तातूंत ता ता तरा वय जाशीत वाजो हांवें सोलफान दिली म्हाका सामारीक कितें सांगलें तूं ह्या हिच्या पड्ड्या फाटल्यान ना तेन्ना पळय तो ट्यून वाजलो हांव न्हेसोन हाडलो हांव सरलो भितर Okay. हांव ह्या वद्दान भितर सरलो ह्या वद्दान शेकामीर भितर सरलो ताचो ट्यून तो Okay. तो म्हणटा म्हजो ट्यून हांव म्हणटा म्हजो ट्यून Okay. हांव म्हणटा तूं भितर वचता म्हणटा म्हाका भितर आनी दोगूय नाचता सेगमेंट वाजता लोक जाण आमचो दुवा म्हणून आयलो हांवें म्हणलें लास्टाक हांवूच बेसान भितर हांव भितर गेलो ताच्या घातार जालें तो दुसरो फोटो जावन तेन्ना म्हजो इंटरव्यू आसलो तेन्ना लोक हांसोंक लागले हांवें कितें तरी केदो जाल्लें Okay, आमकां मातसो निमणो प्रश्न तुका नाव ह्या म्युझिशियन्स जे तियात्राक वाजोवंक येता वो म्युजिकल शोवान वाजोवंक येता तांकां तुजो एडवायस कितें खरें खूब भुरगे वाजोवंक येतात आतां आदी म्हाका आतां गॅप पडलेले आतां खूब जाण बरे येतात बरें दिसता ओके येतात तांकां एडवायस म्हणजे कितें बरें शिकप मुजगाचें बरें शिकप करून बिकॉज तियात्र वाचूंक मातशें सोंपें कशें कित्याक केन्ना ह्यो कांतोरीच चुकलो थांबोवंक जाय पीच गेलो किबोर्डार ट्राम्पेटराक त्रास हें करून बरें म्युजीक करून आतां खूब म्युजीक बरें हें जालां इम्प्रूव जालां आनी हांव सांगूंक सोदतां ताचे वरून बरें करूंक पावलां ताचे वरून बरें करून तियात्र आमचो आतां 150 वर्सां जायत आयली 135 चलता म्युजीक इम्प्रूव जालां जावंकूय जाय आनी जातलें म्हज्या हिसपान कित्याक खूब भुरगे आतां आपआपले कितें हें करून आपआपलें शिकून हें करून ते बरोबरें आपआपले परफॉर्मन्स ते दाखयतात वाचून ते तुका आपलें हें दाखयतात दुसरे बरें हांव मुजगार जिवीत ना संवसार ना म्हणना हांवें मुजगाचेर तो पासून म्हजो संवसार केलो आयज Xavier, तुका चड आनी चड त्यो बरें करूं आमच्या पिकल टिकल चॅट शोवाक तूं आयले आनीक तुमी जायती म्हायती आमकां दिली जायते दिवेर्तिमेंट आमकां दिलो आनीक जायते आमकां हसयलेय बी चड म्हाका आनी कितें बरें दिसलें एक मिनिट सर ह्या इल्ल्या मिनटांनी म्हजें नांव खूब पावटी कितल्या वर्सांनी हांवें आयकलें म्हणजे ना हांव पाकलो पाकलो म्हणटात All right, so you are happy? I'm happy. Yeah. Okay. And as a token of our appreciation, I would like to present to you a small memento. Will you please? It's a token of our love from us to you. Thank you. देव बरें करूं. आमच्या पिकल चॅट शो पळयतालो न्हू हांव सोंसवतां तुमकां हो आमचो 17वा एपिसोड लायक जाला म्हणून आमचो पाकलो द डॅन्सिंग ड्रमर झेवियर द मोयरा होवूय तुमकां लायक जाला म्हणून ताणें जें पळय सांगलां जी म्हायती ताणें आमकां दिल्या जो दिवेर्तिमेंट ताणें आमकां दिला आनी आमकां भरपूर ताणें हांसयलें हें तुमकां लायक जाला म्हणून हांव सोंसवतां तर बऱ्यो वस्तू सोंपता तेच परी हो आमचो 17वा एपिसोड हांगाच सोंपता मागता देवा लागीं तुमचे भरपूर आशिर्वाद आनीक बरी भलायकी